साश्टीचे बीडीओ आदेश देसाई यांच्या आदेशाप्रमाणे रुग्णावर दवरले पंचायतीच्या 4 पंच वांगड्यांक अपात्र ठरले। मेळिल्ल्या माहितीप्रमाणे या पंच वांगड्यांची स्वतःची घरां बेकायदेशीर आसून पंचायतीत भितरले भितर बेकायदेशीर व्यवहार करताले असो आरोप थळावो पंच विनायक वळवळीकार हांणी केला। हे विशीं मुकेश नायक हांणी साश्टीचे बीडीओ कडेन कागाळ केल्ली। ते प्रमाणे या 4 पंच वांगड्यांक काडून उडोवपाचो निर्णय जाल्ल्याचें कळटा। आनीकूय एक पंच वांगडी अपात्र थारपाची शक्यताय आसा। हांव तुमकां खरें सांगता, ही पंचायत आसा पळय, ते पंचायतीचे सरपंच ताका येवचोच पडटा, ग्रामसभेक ह्या मिटिंगेक येवचोच पडटा। ती सुद्दां केन्ना केन्ना 15-15 दीस लिव्हर वयताले। उमरान पडटान हो केन्ना दिसत ना, आसत ना। चुकून केन्नाय तर कितें इश्यू काडपाक जाय जाल्यार त्या टायमार आसता तो। म्हाका खबर ना तेजे वाड्याचेर कशें काम चलता तें कितें, ते लोक जाणा। पण सांगपा म्हटल्यार ही पंचायत ही दादागिरी जाता। हांव सदांच म्हणटालो पंचायत ही आपल्याक जाय अशी करता। लास्ट टायम सुद्दां तो एक मदरसाचो इश्यू जाल्लो। पंचायत बॉडी आमी डिसिजन घेता स्टॉप नोटीस काडपाक, पण स्वता सरपंच 3 महिने जाले स्टॉप नोटीस इश्यू करना। सेक्रेटरीन ऑलरेडी टायप करून रेडी करून दिला, पण ही सायन म्हणना। म्हटल्यार कारण कितें, हिका जाय तशें जावपा आसलेलें। आनी समोरला फणीमान आसा तो सगळो म्हणल्यार तो सगळो पंचायती चली जालो। आमचे जे NGO आसा मुकेश नायक यांचे तर्फेन जे आसा एक पिटिशन फायल केल्ली, आणि हे पिटिशन जे फायल केल्ली त्याचे जे आसा कारण आसा की जे प्रेझेंट पंचायत आसली तेमी इल्लिगल जे आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे आसा दिल्या इल्लिगली जे आसा लोकांक जे यांचे जे रिलेटिव्स आसा तांकां जे आसा बांदपाक विदाउट जे आसा गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी परमिशन नासतना जे आसा हांकां लायसन्स जे आसा सायन मारून दिला हेमी। सो हे ग्राउंडाचे जे आसा एज पर द पंचायत रायट एक्ट जे आसा डिफरंट सेक्शनाचे खाला हे डिस्क्वॉलिफायड जावपाचे जे आसा 100% शक्यता आसली। त्या ग्राउंडाचेर जे आसा आमचो जो पंच आसा प्रेझेंट मुर्तुजा, तसोच आमचो विजय सुरमे आणि आमची सुफिया, ती तिगाय पंच जे आसा मुखार सरली। आणि हेमी जे आसा एक पिटिशन घालपाक जे आसा मुकेश नायक हेका जे आसा बॅकअप करून जे आसा पिटिशन फायल केलें। आमच्या आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा उल्हास तुयेकर, हेणें जे आसा कंटिन्यू फॉलोअप घेतलें आणि कंटिन्यू जवळ जवळ 1 वर्स मायज जे आसा एका केसीक जे आसा टायम लागलो। आणि आयज जो आसा हेजो निकाल येयला, हो जो निकाल आसा हो जो जजमेंट येयला आज बीडीओ जो मडगांवच्यान जे आसा सालसेटीच्यान जो जजमेंट येयला हो एक इतिहासीक जजमेंट। म्हाका दिसना की गोंयचे इतिहासान एक वांगडा जे आसा आख्खीच पंचायत जे आसा खंय डिस्क्वॉलिफायड जावना। पंचायत एक केस आशिल्ली की तेमी एक कंप्लेंट डिसायड केल्ली। आता इफ यू सी द लॉ दॅट इज सेक्शन 55(3) दॅट स्पीक्स ऑफ क्वेश्चन्स फॉर डिस्कशन फॉर द मीटिंग। म्हणजे ती एक प्रतिक्रिया की जो मिटिंगे एक खंयचो एक डिसिजन जावपाक जाय। आता तू सेक्शन 5 पळयलें जाल्यार इट स्पीक्स ऑफ नो मेंबर शाल टेक पार्ट ओ वोट एनी क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। सो थिंगा मेन कन्सिडरेशन जावपा जाय आमचे वॉट इज टू बी कन्सिडर्ड इज वेदर क्वेश्चन डिसायड जाला ओ ना। सो हे केसीन आमगे पंचायत मेंबरान कितें केलें, ती कंप्लेन आशिल्ली ती सिन्स इट वॉज एनॉनिमस कंप्लेन सांगले कॉल फॉर द कंप्लेनंट। So this doesn't amount to deciding a question. It doesn't decide the amount to voting. So dhani pratikriya amge it is not fitting the section. So a decision to out submission is incorrect. So probably we are applying for the order and we are going to challenge it in the district court.